राज्यात सरकारान एके वटेन पर्यटन व्यवसाय सुरू म्हूण जाहीर केला खरो, मात अजून जाय तितल्या पर्यटकांचो प्रतिसाद मेळना। जो मेरेन कोरोनाचे वखद येना तो मेरेन पर्यटन पुरायपणान सुरू जावपाक कुस्ताद। पर्यटन गोंयांत सुरू केलां खरें, पूण ताका चलपाक वेळ लागतलो। ताका अजून जाय तसो प्रतिसाद मेळिल्लो ना, कारण जो मेरेन कोरोनाचेर वखद येना तो मेरेन पर्यटन पुरायपणान चलपाक शकना। लोकां मदीं भिरांत आसा म्हण ताका लागून अजून पर्यटनाक बरो प्रतिसाद मेळना। पूण पर्यटन सुरू करप काळाची गरज आसा, ना तर बेकारी आनीकय वाडटली। लोक खंयच्याय खंय पावतले म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर सांगता। टुरिझम चालू केलें। तुमकां आतां कितें दिसता आतां कोरोना कितले टुरिझम जालें पण ते चलपाक ना, चलपाक टायम लागतलो। जोपर्यंत वॅक्सिन येना तोपर्यंत सगळे जाग्यार पडूं शकना। ओके, कळ्ळें तुका? मेडिसिन जोपर्यंत येना तोपर्यंत कांय जाग्यार पडूं शकना। पण आमकां टुरिझम चालू करपाक जाय, तें आमी आव्हान केलें। लोक येवपाकय लागले, पण जसो तेजी आहा पळय तशें ना। जसो बूस्ट मेळपाक जाय टुरिझमाक तसो मेळना। ओके, पण आमकां हें करपाक पडटा, कारण नाल्यार बेकारी आनी वाडटली। लोक खंयचे खंय पावतले। बिझनस लोकांचे जे लोकांनी कामाक बिमाक दवरल्या तेंचे पोट भरपाक जाय। ओके, टुरिझम स्टार्ट जालें म्हण न्ही तुका हें, हय जालें, पण पण लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक जाय न्ही। लोक तुका भिरांतीन आनी अजून पासून जेन्ना वॅक्सिन येतलें तेन्ना सारकें फूल स्विंग चलतलें।